कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। धुळापे खोर्ले श्री रवळनाथ सातेरी देवस्थानाचो शिगमोत्सव मनोवपा वयल्यान वाद निर्माण जालो। देवस्थानाचो मुद्दो न्यायालयांत आशिल्ल्यान शिगम्या वयल्यान गावात कायदो आनी सुवेवस्था इबाडची न्हय अशी ऑर्द जिल्लो अधिकाऱ्यान दिल्ली। मात कांय ग्रामस्थांनी शेनवारा राती देवळाकडे ढोल वाजयल्ल्यान हो वाद निर्माण जाल्ल्याचें कळटा। देवस्थानाचो मुद्दो कोर्टात आसतना गावात तणाव जावचो न्हय म्हणून जिल्लो अधिकाऱ्यान जारी केल्ली ऑर्द पाळी नासतना भिकू धुळापकर आनी कांय सदस्यांनी शिगमोत्सव साजरो करपाचो यत्न केल्ल्याचो आरोप फाल्गुन गावस आनी कांय सदस्यांनी केलो। आता आमचो शिगमोत्सव सुरू जावपाचो आसा, चालू आसा। तेमचे काल मनीस वारी म्हणून आमची नमन जालें आनी हेच्या संदर्भान आमकां एसडीएमान एक मिटींग आपयल्ली आनी तितून मिनिट्स बरयले गेले की तितून जर तुमचे जर कितें डिस्प्यूट जर आसा जाल्यार हो शिगमो करप ना। पूण एक काल असो इन्सिडंट जालो की काल ती आमची ऑपोजीट पार्टी आसा भिकू धुळापकर आनी तेजे ग्रूप बाकीचे तेंचे सगळे आमी नांवां थोडी मेन्शन केल्ली आसा, तेंच्यांनी काल शिगमो करपाक सुरवात केल्ली आसा आनी आमचो हे सगळे लोक जे आसा तांकां फूल ताका ओपोज आसा। आनी त्या हितून मिनिट्सान थोडे बरयल्ले आसा की जर तेजे कोणाचे तर ओपोज आसा जाल्यार तो शिगमो करप ना। आमी ह्या निर्णयाचेर ठाम आसा, कारण आमी कायदो हातीन घेवंक सोदिना, लॉ एंड ऑर्डर आमकां हें करपाचें ना। आमकां गांवांत पीस आनी हार्मोनी जाय। कायदो देवस्थानाचो चलता आनी देवस्थानाचे एफएस देवस्थानान मेंटेन करून जाय, रेग्युलेशन आनी मानता पळय तो कायदो तेजे अंडरूच येता ते आनी तेजे अंडरूच चलोंक जाय हे। आनी आमी रजिस्टर्ड महाजन आसल्या कारणान आमकां अधिकार आता हे सगळे कार्य करपाक महाजनांनी करपाचे, जो पर्यंत कमिटी येना। आमी शांतिकायेन नम वाजयल्ली। राती देवळाकडे कसलोच वाद जावंक ना। वाद जालो तो भायल्या रस्त्यार जालो अशें भिकू धुळापकर सांगता। आमी शांतिकायेन उत्सव साजरो करतात, कोणी कसले बंधन हाडिनासतना मिळून मिसळून उत्सव साजरो करपाक जाय अशें कांय ग्रामस्थांचें म्हणणें। एसडीएमा कडेन मिटींग जाली, ते मिटींगेक सांगलें आमकां जर तुमी झगडी करी जाल्यार लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रिक्टली तुमकां हें लागतलो आनी एरेस्ट जातले म्हणून तुमी। म्हणून जेन्ना आमी देवा कडेन केल्ले पळय तेन्ना आमी णव वाजयली रवळनाथाच्या देवळान, तेन्ना आमकां कांयच टेन्स येवना। सातेरीच्या देवळान वाजयले आमकां कांय टेन्स येवना। आनी जो पळय कितें इन्सिडेंट काल दाखयले न्यूजार तो सगळो रस्त्याचेर आसा, तो पयस आसा तो, म्हणजे देवळाच्यान 100 मिटर पयस आसा तो। आमी पॉलिसीक वार्षिक म्हणजे ते वार्षिक आमी पॉलिसीक प्रोटेक्शन मागता, मातशें पॉलीस प्रोटेक्शन दवरचें म्हणून। आनी एसडीएमाकूय कळयता आमी, तशें आमी तांकां कळयलेलें आनी पॉलिसीकूय कळयलें आनी एसडीएमाकूय कळयलें। आज म्हणल्यार आज रवळनाथाच्या देवळान आमी तरंग ओपन करतले, म्हणजे उबें करतले आनी सातेरीच्या देवाचे उबें करतले। वाद जावपाचो शक्यता आसा म्हणल्यार लोक कशें मस्तेपणां करीत सांगून वचत। आतां ते ग्रुपूय येवन थंय मस्तेपणां करूंक शकता, हांगा येवन मस्तेपणां करूंक शकता, ना अशें ना, जावपाचो संभव आसा। एक सायडूच मस्तेपणां चल्ले, फक्त एक सायड मस्तेपणां, दुसऱ्या सायडीन मस्तेपणां ना। इनवॉल्व जावं येता न्हू। आतां आमी सगळे अधिकार कोणाक मेळटा, कोण ढोल वाजयता, कोण नाचता, कोण ताशे वाजयता, ते तेंच्यांनी करूं येता, ते कोणाक बंधन ना। आतां म्हणजे आमी तरंग उबें केलें म्हणजे ताका आमी फुलां घालता, तेंच्यांनी येवन फुलां घालूं येता, आमी तांकां कोणाक आडवयना। ओके, आमी तांकां कांय म्हणूंक ना। तांकां आमी आमच्या मदीं यो म्हटल्यार तुमी जाय तशें नाचा, पूण ते नाचोंक सोदिना, ते आमकां करीत नाका म्हणटा आनी आपणाय करूंक सोदिना। सो आमी कितें मागता, आतां आमचे आतां 4-5 दीस शिगमो चलतलो, सो आमी इतकेंच मागता, आमी कोणाच्या वाटेक वयची ना, आमी काय बोवाळ करची ना, आयज पर्यंत केन्ना करूंक ना। सो तशें आमी बोवाळ करची ना, पूण कोणें आमच्या वाटेक येवचें न्हू, आमकां कोणी त्रास करचे न्हू। आनी जर तेंच्यांनी कितें केलें सुद्दां वायट, तांकां गव्हर्मेंटान पळोवन घेवचें, तांकां ऑफिशियल अथॉरिटी आसा तेंच्यांनी पळोवन घेवचें, ती तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी। विनायक सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।